गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड आणि मायणे पिलेन पंचायत तशेंच मायणे पिलेंची बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी हांच्यांनी मेळून एक असो वेगळो प्रयत्न केलो की आमचे जे वॉटर बॉडीज आसता आमच्या गांवांनी, जशे आतां आमी साळपे तळ्यान गेल्ले आनी सावळे तळ्यान गेल्ले आनी हांगा आतां आमी सद्गुरू मठा कडेन जे तळे आसा, हांगा गणपती विसर्जन करता ते तळे आसा, सुंदर तळे आसा. तर हांगा सुद्दां आमी जे स्थानीक माशाच्यो प्रजाती आसा नुस्त्याच्यो त्यो हांगा सोडल्या, तशेंच थंय सोडल्या, कित्याक एक प्रोडक्टिविटी वाडोवपा खातीर जी आमची सैमा भितर जे लोकल नुस्तें आसता ताच्या व्यतिरिक्त ज्यो भायले तिलापिया किंवा ज्यो इन्वेजीव आनी एक्झॉटीक स्पिशीज आयला हो ही एक समस्या. तर ताचे खातीर कशी समस्येचे निवारण करतलो, तर आमी एक बारीकसो प्रयत्न अशें न्ही की एक धाकट्याशा गांवांत एक प्रयत्न अशा खातीर केला की हें जर यशस्वी जालें तर अशा प्रकारचें काम आमी संपूर्ण गोंयभर करपाक शकता. सो आमची एक थीमॅटीक कमिटी आशिल्ली ऑन एक्वॅटीक बायोडायवर्सिटी, तातूंत डॉक्टर बबनराव इंगोळे आसात आनी अनेक अशे वैज्ञानीक आसात ज्यांच्यांनी मेळून आमी विचार केलो. हाचे फाटल्यान भरपूर विचार जाला आनी अमरनाथ गोवेकर आनी हांगासरले लोकल जे पंच वांगडी किंवा बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी हांच्यांनी भरपूर इंट्रस्ट घेतलो आनी ताका लागून आयज एक पयलें पाऊल म्हाका दिसता येणाऱ्या काळान अशे खुबशे हांगा इनिशिएटीव जातले आनी निसर्गाचें संवर्धन करपा खातीर उदकाचे जे वॉटर बॉडीज आसा, वेटलँड्स आसा, तांचें संवर्धन करपा खातीर एक धाकटेशें पाऊल उखल्लां आनी हाचो मोठो परिणाम येतलो. स्मॉल स्टेप बिग अचिवमेंट. हा एक साधा प्रयोग आहे आणि प्रायोगिक रूपात आम्ही असं करू इच्छितो की गावोगावी असलेले छोटे छोटे तळे आहेत त्या तळ्यामध्ये अगोदर 10-20 वर्षापूर्वी बऱ्याच प्रकारचे मासे मिळत होते, पण हल्ली मागच्या काही दिवसात एक्झिटिव्ह फिशेस जे इन्व्हेजिव्ह फिशेस जे आहेत ते तिलापियासारखे जे आहेत ते जास्त वाढत आहेत आणि त्यामुळे लोकल व्हरायटीज ज्या आहेत त्या हळूहळू कमी व्हायला लागलेल्या आहेत. तर त्याच्यावर काय उपयोग असा आहे की एक तर तिलापियासारखे मासे आहेत त्यांना काढून टाकायचे आणि लोकल व्हरायटीज त्यांना वाढवण्यासाठी त्यांना इथे सीडिंग करायची. तर हा एक प्रयोग आम्ही करतो आहे, जेणेकरून उद्देश हाच की लोकल व्हरायटी वाढल्या पाहिजेत आणि गावोगावी असलेल्या तळ्यांचा फायदा झाला पाहिजे की लोकल लोकांनाच त्याचा भरपूर प्रमाणात मासे मिळाले पाहिजेत, हा एक उद्देश आहे. आम्ही एक ल्हानसो इनिशिएटीव घेतलो, सराक अप्रोच जाले बायोडायवर्सिटीन वचून की आमची गांवान पियेरणान कितकी तळी आहा हेंचें कशें संवर्धन करप. हितून आमच्यो आदले नुस्त्याच्यो जाती आसल्यो त्यो नायिश्यो जाल्ल्यो आसा, तिलापे सारके नुस्तें येवन तांकां खावन बीन ते नायिश्यो जाल्ले आहा. ताका लागून पंचायतीन अशें डिसायड केलें की नुस्त्याच्यो सीड्स ह्यो घालच्यो म्हणून. आनी आयज आमी सावळ्या ह्या जाग्यार अरावंड 2000 सुमार बारीक स्पिशीज घातलेल्यो आहा नुस्त्याच्यो, तश्योच म्हायण्या सद्गुरू मठा कडेन हांगाय घातलेल्यो आसा. हितून हेजो प्रमाण वाडटलो जेणे करून लोकल फीश नुस्तें आमकां सगळ्यांक खावंक मेळटलें. आनी हो एक इनिशिएटीव आहा, बरें एक सरान एग्जाम्पल हांगा सेट केल्लें आहा दुसऱ्या पंचायतींक. अशे वेटलँड्स आसता गांवांनी हेंचें संवर्धन करप आनी हे अशेंच फुडें व्हरप. आमी बऱ्यो गोश्टी ह्या गांवाक लागून करपाक जाय.